अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनातल्या वादा उपरांत दामोदर मावजोची प्रुडंटाक खासा मुलाखत वाद करप्यांक गोंयकारपणाची देख दिवन जाप. अभयारण्याक लागूनच गोंयात मेळटा उदक म्हणटा राजेंद्र केरकार. लोक म्हणटात अजून अभयारण्याचीच प्रक्रिया सारखी पुराय जायना, वाघाचो प्रश्न मागीर. तेजपाल केशीत गोंय सरकाराची आव्हान याचिका हायकोर्टात दाखल. तेजपालान ट्रायल कोर्टात वचचे, जामिना खातीर नव्यान अर्ज करचो, हायकोर्टाचो निर्देश. केरळातूय कोंकणी भाषा केंद्र करपाचो राज्यपालाचो हावेस. साहित्यीक पुंडलीक नायकाचो भोवमान. कोंकणी राजभास जाल्ल्यान गोंयाक फायदो, रवी नायकाचे विधान. लायटीच्या खात्यात फाटल्या 2 वर्सांत 4,500 पेंडिंग अर्जांतले 2,500 क्लियर. एक्स्ट्रा लोड 3 फेज नावां बदलपा खातीर आशिल्ले अर्ज. इलेक्ट्रॉनिक सिटीच्या आल्वारा जमीन आणि लुकसाण भरपाई प्रकरणात रोहन खंवटेक पार्सेकराची जाप. कसलेच सेटलमेंट करूंक ना. इलेक्ट्रॉनिक सिटीच्या नावान दिल्लीकारांक जमीन लाटू नाकात. सत्तरीत अणसुले गावात रस्त्याचे हॉट मिक्सिंगाचे काम निमाणे सुरू. नो रोड नो वोट म्हूण लोकसभा वेंचणुके वेळार लोकांनी घेतिल्ली भूमिका. फातोड्ड्या स्टेडियमाची सामकीच जाला दशा. पावस वाऱ्याक लागून दुसरे फावट स्टेडियमाचे पत्रे निखळ्ळे. लोंबकळटात. लोक म्हणटात खेळा मंत्र्याची सरप्राईज विजीट नाका, काम जाय. मडगांव पुलिसांची फातोड्ड्या रेड. शेण डिमोरिसाक उखल्लो 2,70,000चो 2 किलो 70 ग्राम गांजा जप्त. राष्ट्रीय पंचायत राज दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू काश्मीरातल्या खासा ग्रामसभेक आणि पंचायत राज प्रतिनिधींक करतलो संबोधित. संजवान एन्काउंटराच्या फाटभुंयेर प्रधानमंत्री मोदीचे जम्मू काश्मीर भोंवडे वेळार सेक्युरिटी खर. बनिहाल ते काजीगुंड 8.5 किलोमीटर लांबीचे टनलाचे प्रधानमंत्री करतलो उक्तावण. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक मेळटलो पयलो लता दिनानाथ मंगेशकर पुरस्कार. सांजे मुंबईत जातलो सुवाळो. दोन 2025 मेरेन टीबी मुक्त जावपाचे दिशेन भारताचे पावल. बरी भलायकी सेवा उत्तम उपचारान जातले साध्य म्हणटा आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया. भारताक पश्चिमी देशांबरोबर इश्टागत करपाची आसा, मात शिमो राखूंक जाय रशियाची मजत म्हणटा फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामन. अर्थतज्ञ राजीव कुमारान नीती आयोगाचे उपाध्यक्षपद सोडले. सुमन बेरी नवो उपाध्यक्ष. 1 मेक घेतलो पदाचो ताबो. पाकिस्तानात शिकपाक वचूं नाकात. भारतात उच्च शिक्षणाक वा नोकरेक पात्र थारचे ना. UCG आणि AITC ची शिटकावणी. भारतात कोविड परत काडटा तकली वयर. फाटल्या 24 वरांत 2,500 नवे दुयेंती. दिल्ली फाटोफाट बेंगलुरूतय परत मास सक्ती. देशात स्टील उत्पादनात वाढ. जानेर ते मार्च मेरेन 6% वाढ नोंद. सुमार 32 मिलियन टन उत्पादन. IPLातलो नो बॉल वाद दिल्ली कॅपिटल्साक बुजलो. असिस्टंट कोच प्रवीण आमरेक एका मॅचीची बंदी. कॅप्टन ऋषभ पंताक 100% मॅच फीची पेनल्टी. ठाकुराक 50% मॅच फी पेनल्टी.
IPLात गुजरात टायटन्स टेबल टॉपर. कोलकाता नाईट रायडर्सांक 8 रन्सांनी मारले हार्दिक पांड्याची सेगीत तिसरी हाफ सेंचुरी.